विसावा उपरांत येवकार आयतारा राती 3 वरांचेर काणकोणांत तळपण न्हंयचेर अर्दफोंड पुलार एका कोळशाच्या ट्रकान धपको दिल्ल्यान पुलाची राखणे वणत मोडल्या। ह्या भरिल्ल्या ट्रकान पुलाक धपको दिल्ल्यान पुलाची स्थिती गंभीर जाल्या। सरकारान हाचेर लक्ष घालें ना जाल्यार मनीस जिवाक हानी जावं येता म्हण भिरांत थंयच्या थळाव्यांनी उक्तायल्या। आरडीएक्स गुवाहाटी काणकोणच्यान भवेश बोरकार। पंचायती दोन न्हंय आसा, एक गालजीबाग न्हंय आनी एक तळपण न्हंय। हांव जो आसा तो तळपण नदीचेर आसा अर्दफोंडार। हांगा राती सादारण 3 वरांचेर एक कोळसो घेवन येतालो तो ट्रकान पुलाक धक्को मारून पुलाचो सायडीचो कठडो जवळ जवळ 10 मिटर सुमार कठडो मोडला। हो जो पूल आसा तो जेन्ना गोंयांत स्वातंत्र्याची मुक्तीची जेन्ना चळवळ चालू आशिल्ली सादारणपणे 1955 हांगच्या सत्याग्रहींनी हो मोडून हो पूल मोडिल्लो, पूण रोखडोच पोर्तुगीज सरकारान त्या वेळच्या हो पूल बांदून काडलो। ताजे नंतर आतां पर्यंत पुलाक तशी त्या पद्दतीन डागडुजी करपाक जाय आशिल्ली, पुलाची रिपेरींग करपाक जाय आशिल्लें तें तितले प्रमाणात केली गेल्ला। 2009 जेन्ना महापूर आयिल्लो काणकोणांत त्या दिसाक ह्या पुला वयल्यान उदक व्हांवन गेल्लें आनी पुलाचेर सामको धोका डेंजरस निर्माण जाल्लें। आतां ज्या वाटच्यान तो ट्रक आपटला, लोडेड ट्रक आपटला, त्या वाटच्यान पुलाचो एक खांबो वावगल्लो आसा, सरकल्लो आसा आनी वारंवार आमी त्या पुलाची दुरुस्ती करची, रिपेरींग करचें अशें म्हणून मागून सुद्दां सरकारान ताचेर तितले प्रमाणांत लक्ष दिवपाक जाय आशिल्लें तें दिलें ना। आतां काल जो ताका धक्को बसला ताका लागून हो पूल सामको डेंजरस जाल्लो आसा। पुलाचेर जर उबो लावलो जाल्यार ती पूल गाडी बी वतना फुडें हालतात आनी एक प्रकारचो वायब्रेशन जाता। आनी आतां जर तो जितले बेगीन पूल एक्सिडंट जालो तो ट्रक जर काडलो ना, आतां दुसरी वाहन दुसरी गाडी त्या वटेच्यान वचपाक मेळना। हितून तो पुलूय बी बारीक आसा, नॅरो पूल आसा आनी तो इतलो डेंजरस आसा। हो जाता तितले बेगीन खरें म्हणजे ह्या रस्त्यार ह्या न्हंयचेर समांतर पूल बांदपाचो जाय, जेणे करून ह्या रस्त्या वयली ट्रॅफिकूय वाडिल्ली आसा। जो पर्यंत गालजीबाग नॅशनल हायवे त्या वटेच्यान वता तो पर्यंत ह्या वटेची ट्रॅफिक वाडटलें। सो हो पूल रिपेर करता आसतनाच दुसरो समांतर पूल हांगा जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता। पूल जर डॅमेज जावन रस्तो जर बंद जालो जायत, सगळो अप टू कन्याकुमारी पर्यंत सगळी वाहतूक जी अत्यंत म्हत्वाची, हांगच्यान आमी कारवाराक आमची सीबर्ड आसा त्या वटेच्यान तुगेली कर्नाटकाक वचपाचें किंवा खंयच्या दक्षिणेक जे राज्य आसात त्या राज्याक वचपाचें ट्रॅफिक कंप्लीट जाम जातलें। सो जाता तितले बेगीन ह्या पुलाची दुरुस्ती करपाक जाय आनी समांतर पूल हांगा बांदपाक जाय।